काल आम्ही शुभ वर्तमान आयकलां की जेजू तंबूच्या फेस्ताक जेरुसलेम गेलो. He had gone to the feast of the tabernacles. 8 दिसांचें फेस्त आसलें आनी जेजू फकत निमण दिसा फेस्ताक गेलो आनी देव मंदिरांत वचून दोतोन शिकूंक लागलो. आनी जेजू पळोवन जो लोक थंय देव मंदिरांत जमान जाल्लो तो घुस्पलो. आज आयकलां ती आमी थोडो लोक म्हणून लागलो हो प्रवादी. कित्याक आदले काळार अशे प्रवादी आसलेत, अशे मनीस आसले ते बापाचे सोरो संदेश दिवन येताले. दुसरें म्हणून हो अभिक्षीत. कित्याक हे मनीस मनीसूय न्हय पण देवान मागलेलो कित्याक हो खूब खूब मिलाग्री करता अपवित्र मनीस. पूण तिसरे आसलेत ते वेगळेच दोन शास्त्री फारिसी आनी फुडारी. ते म्हणले हो प्रवादी न्हू, हो अभिषेक न्हू, हो सादो मनीस. कित्याक आमकां ताच्या मुळांची खबर आसा. तो गालिले आसलो. खंय बरोवंक ना की गालिले एक प्रवादी येतलो म्हूण बरोवंक ना. कितें बरयलां बेथलेहema गांवांतलो प्रवादी येतलो म्हूण अभिषेक येतलो म्हूण बरयल्लें आसा. म्हणजे तांचे फूट सोडटा. हे कित्याक आसा ते फूट सोडटा? कित्याक ह्या फारिसी दोन स्तर म्हणटात आमी जाणो, वी नो हो मनीस कोण तो. वी नो म्हणजे आमकां खबर आसा. म्हणजे ताणें आपलें मन काळीज बंद दवरलें. नवे ते कांय आपल्या हातांत घेयनासलेत. म्हणल्यार वी नो जाता बट आमकां अशें घडटा. आमच्या कुटुंबांनी संस्थांचें घडटा. व्हडले कितें म्हणटा हांव आमच्या भुरग्यांक बायलेक वळखता ती केन्नाय वायट करची ना. वायट करता आसतली पूण केन्ना जावना. स्कॉलान अशें घडटा म्हाजी भुरगीं मस्ती न्हू आनी ताका वळखता. तशें घडटा आमच्या संस्थेन. वडील म्हणटा हांव आपसो नागरिकांक वळखता. आमी केन्नाय आमची मनां बंद दवरता. म्हणटा वी नो. आमी आतां प्राचीन काळांत आसात. देव कितें म्हणटा तुजें मनां उगड, पातकां कबूल कर आनी म्हजी शिये.